सावनी दांडेकर। आज हा नयनरम्य परिसर आपण बघतोय तो परिसर आहे श्री महालसा नारायणी देवालयाचा। श्री महालसा नारायणी देवालय, श्री महालसा नारायणी विद्याप्रसारक मंडळ, राजभाषा संचालनालय गोवा आणि संस्कृत भारती यांच्या संयुक्त विद्यमानाने आज आपण गीतामृत या कार्यक्रमासाठी इथे जमलेलो आहोत। गीतामृत हा 6वा कार्यक्रम आज इथे संपन्न होत आहे। गीतेमधील 12वा आणि 15वा अध्याय सर्व विद्यार्थ्यांनी एकत्र येऊन पठण केलेला आहे। सालसेत तालुक्यातील विविध शाळांमधील मुलं, त्यांचे शिक्षक आज इथे एकत्र जमले आणि त्यांनी गीतेतील अध्याय पठण केला। आमच्या शिक्षकांनी आमकां सांगले ही प्रस्ताव दवरलो की अशे भुरग्यांक गीता पठण करपाचें आसा जाल्यार हांव उमेदीन मुखार सरलो। हय म्हणलें हांवें रोखडेंच सांगलें, कारण हें गीता पठण भुरग्यांनी करप ह्या आज ह्या काळांत खूब म्हत्वाचें। कारण गीता आमकां ह्या जिवनांत कशें सारप, जीवन कशें सारप हें सगळें अख्ख्या भारतीयांक सांगता। पूण आमी आमचें हाजें शिक्षण इस्कॉलांनी शाळांनी जायना। म्हणटकच जर भुरगेपणांतूच भुरग्यांक ह्या गितेची वळख जाली जाल्यार ते खूब बऱ्याक तांकां बऱ्याक पडटलें। आनी ह्याच विचारान हांवें म्हणलें हय अशें करुया। आमचे भुरग्यांनी क्लासांनी, प्रत्येक क्लासांनी तांणी सुरवातेक त्या गिता पठणाचे उच्चार कशे करप सगळें सांगलें, सगळें वेवस्थीत समजायलें। आनी अशे तरेन मागीर प्रॅक्टीस घेतली क्लासांनी। मागीर सगळ्या भुरग्यांक एका वांगडा हॉलांनी बसून तांची प्रॅक्टीस घेतली। मागीर संस्कृत भारतीचे प्रतिनिधी आयले, तांणी तांची बरी प्रॅक्टीस घेतली। आनी आज ह्या प्रांगणांत नारायणी महालसी देवळाच्या प्रांगणांत नारायणी महालसीच्या शाळेंत फुडाकार घेवन हो सगळ्या इस्कॉलांक आपोवन हांगा जें गीता पठण केलें, जे थोडे प्रातिनिधीक भुरग्यांनी स्टेजीर उबे रावन सगळ्यांक गीता पठण घेतलें। सगळ्या भुरग्यांचें सुमार म्हाका दिसता सुमार 500 भुरगे आसतले। सो सगळ्यांनी एक वांगडा जें पठण केलें ताजे स्वर जे कानार पडले ते आयकून आत्मीक समाधान लाभलें। आनी म्हाका दिसता अशें गोंयभर हें गीता पठण अशेंच जावंक जाय आनी अर्था सयत सगळ्यांक हें गिता येवंक जाय। म्हजें नांव चिन्मय मनोहर आमशेकर। हांव काणकोण श्रीस्थळ हांगा रावतां। संस्कृत भारतीन जून म्हयन्यांतल्यान सादारणता 120 शाळांनी भगवद्गीता शिकोवपाचो उपक्रम सुरू केल्लो। भगवद्गीतेचो 12वो आनी 15वो अध्याय आमी सादारणता 120 शाळांनी शिकयल्लो आसा। ह्या सगळ्या भुरग्यांक एकठांय हाडून त्यांच्या सामुहीक भगवद्गीता पठणाचो हो कार्यक्रम आसा। सादारणता मडगांव आनी वास्को आनी कुंकळी हांच्यो जवळ जवळ 14 शाळा ह्या उपक्रमाक हांगा सहभागी जाल्ल्यो आसात। आनी एक जवळ जवळ 1300 भुरगे तेंचे टिचर हांगा वेर्ण हांगा ह्या महालसा नारायणीच्या देवळांत भगवद्गीता पठणाच्या कार्यक्रमाक आयिल्ले आसा। आमचो हो कार्यक्रम करपा फाटलो उद्देश असो आसा की भगवद्गीतेची ओळख जावची आनी भुरग्यांक आमची संस्कृती कितें आसा ही कळची, हो ह्या फाटलो मुख्य उद्देश आसा।